Genesis A33. Sorves pora mukaria, takalin vasoya, totir koro pamsotaro, takavakaharuya. Sorves pora mukaria, takalin vasoya, totir koro pamsotaro, takavakaruya. Sorves por molhar vortodeu, sogliavur vortorai, kol sagoro sus porvot, tacha sa. Sorves por molhar vortodeu, sogliavur vortorai, kol sagoro sus porvot, tacha sa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या मिसांत आमी लोबेना ब्रिटो हिच्या आत्म्या पासत मागता. देवान सर्गीचें सूख तिका फावो कर म्हणून मागुया. तेच बरोबर साल्विटा फेर्नांडीस आपलो वाडदीस संभ्रमता ह्या तरणाट्या पासत आमी मागुया. ताचेर देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा ताका फावो जावं. बाबडीनो जेजू बापाचो मोग बापाची शिकवण परगट करूंक आयल्लो तेन्ना सगल्यांनी उक्त्या मनान ती घेवंक ना. जायत्यो आडखडी ताका मेळ्ळ्यो पूण जेजून तांकां उगडास केलो. तो आयला जाल्यार तांचे समर्थ कायदे मोडूंक न्हय पूण ते सुपूर्णायक हाडूंक, टू ब्रिंग देम टू परफेक्शन. आनी हें करूंक तो वावुरलो. दर एकले धर्मीक आमकां कायदे लागू जाता तेन्ना हे आमच्याच बऱ्याक, पूण ताचो अर्थ भितरलो अर्थ कितें तो सोदून काडूंक आनी शिकूंक आनी आपणावंक जेजू आमच्या लागीं मागता. तर हेंच करूंक असलेंच मौन आनी एक काळीज आमकां फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनी कांय फावटी आमी चुकल्या हांव देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. जेजू तुजें उतर आयकूंक, वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूट कर. जेजू तुजें उतरां प्रमाणें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूट कर. जेजू तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भावा भयणीक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूट कर. सोर पदला देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रातभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगल्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगल्या प्रवाद्यांक एकठांय केले.
एलिजान पोरजे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पोरयान तुमी 2 होडयांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सोर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरजेन एक उतर पोरयान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सोर्वेस्पोराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी, ताका मारून जोळवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यंत बालाचें नांव उचारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून, तरी व्हडल्यान उलो मारात, तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, तो कसलेय कामाक पडला जायत, वो आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांच्या सवाया प्रमाणे रगत येसोर तलवारींनी आनी बाल्यांनी आपणाकूच ताणें तोपले. दनपार जालो आनी बेटवणी करच्या वेळार पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना, कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांच्या कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे पोरजेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगलो लोक ताचे बोगले केलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली, जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळांच्या अंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांचे 2 मापां घालून जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जोडवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जोडवाचेर तें ओतात. ताणें तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट ताणें केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावटी करात. आनी ताणें 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेच्या भोंवतणेचे वेळार बेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आमी, तशेंच हांव तुजो प्रवादी
आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकमान केल्यात म्हूण तांकां आयज गोमून येवं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत होम उलपायलोलो आनी तशेंच सोर्यांतलें उदक सुकयलें. हें सगलें पळोवन पोरजां आपलें तोंड जमनीक लावन शाश्टांगी पडली. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांच्या बरोबर रोगता बेटोवण्यो करूंक कदींच ना. म्हज्या ओंटांनी तांच्या नांवां घेवन कदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एकदां हांव तरणाट्यांक घेवन मंगळूरच्या शारान गेला तेन्ना रस्त्या वेल्यान वेताना एक सायडीक बसून सुमार 75 वर्सांचो दादलो, केंस उगोवपाच्यो ह्यो दांतोड्यो
खोम ह्यो लांकडाच्यो करतालो आनी ताणें त्यो विकूंक दवरलेल्यो. म्हजी नदर थंय पडली आनी ह्या दांतोड्याशी आमी गेल्या. फकत ह्योच दांतोड्यो लांकडाच्यो तो करतालो आनी ताचे लागीं विचारलें ह्यो करपाक कितलीं वर्सां तुका लागलीं? तो म्हणूंक लागलो दिसाक सुमार 4-5 मोज्यान करूं येता. आनी जायतीं वर्सां आपूण तरणाटो आसतना पर्यान होच धंदो करीत आयला. आनी थंय फुडें ताणें म्हजे बरोबर तरणाट्यांक आसलेल्यांक पळोवन अशें म्हटलें ह्यो दांतोड्यो करपाक हांव तोचवितेन त्यो करतां. आय ट्राय टू डू वीथ परफेक्शन. आनी ह्यो दांतोड्यो करून दुसऱ्यांनी असल्या तरणाट्यांनी बरे केंस उगयलेले म्हाका बरें लागता. अशें ताणें फकाणांनी तांकां म्हटलें खरें. आनी ह्यो आपूण पयशांकूच लागून करिना पूण ह्यो परफेक्ट करून हे म्हजें मिसांव कशें दुसऱ्यांक हांवें हेल्प करूंक जाय आसलो तो हांव एके भाशेन म्हज्या कला वरवीं प्रोफेशना वरवीं हांव करतां. बाबडीनो हें ताणें सांगलेलें तें आयचें शुभ वर्तमान म्हाका वाचतना उगडास आयलो. समोर्त हांव मोडूंक येवंक ना, प्रवाद्याची शिकवण हांव काडूंक येवंक ना जेजू म्हणटा, पूण ती हांव ती शार्ती पावोवंक आयला, ती संपूर्ण करूंक आयला. आय केम टू परफेक्ट इट. जे भाशेन हो दादलो त्यो दांतोड्यो परफेक्ट करूंक वावुरतालो जेजू त्योच आज्ञा ह्यो परफेक्ट करूंक आपूण आयला म्हणटा. जे भाशेन हो दादलो म्हणटालो आपूण ते पयशांक लागून करिना पूण तरणाट्यांनी ते उजार करचे, ताणें बरे केंस घेवचे हें म्हजें मिसांव जालें. ते भाशेन तो म्हणटा जेजूय म्हणटा जेजूचे मिसांव सगळे आमी बापाचो मोग ओळखून घेवंक आनी ह्या उतरा वरवीं बापाक ओळखूंक. जे भाशेन ताचें मिसांव जेजूचेंय मिसांव हेंच जालें. आनी तिसरे सुवातेर पळयता बाबडीनो आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा करूंक जाय आसलें पळय तें आमी करूंकूच जाय म्हूण. ह्यो आज्ञो सांबाळटात आनी हेरांक शिकयतात ती स्वर्गा राज्यांत व्हड म्हणटा. आमचो फकत कायदो न्हय, आमीच बरीं आसल्यार, आमीच फकत वाचल्यार, आमीच ताचेर नियाळ केल्यार, पूण दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आमचो कायदो आसा. आनी हें त्या दादल्यान केलें. आपणाचें मिसांव कशें ह्यो दांतोड्यो करून दुसऱ्यांच्या बऱ्याक आनी कोण करतलो, म्हज्यान करूं येता. म्हजें मिसांव कशें ताणें वांटून घेतलें म्हणटच आपणें केलें आनी हेरांक शिकयलें. होवूय कायदो दर एकल्याक आमकां लागता. न्हयच फकत आमी आसल्यार आमी बरीं आसल्यार पुरो. दुसऱ्यांक तर आमी सांगना जाल्यार करेक्ट करिना जाल्यार सिन्स ऑफ ओमिशन आमी म्हणटा करूंक जाय आसलें पळय तें करिनासतना रावता. हेंवूय पातक कित्याक जेजू म्हणटा त्यो तुमी सांबाळूंक आनी हेरांक शिकोवंक तुमचो कायदो. म्हणटच ह्यो तिनूय वस्तू आयज आमच्या मनान दवरया. जें कितें आमी करता तें परफेक्ट करूंक. जेजू शिकयता आमकां कायदो परफेक्शनान. जें कितें करता ताचो अर्थ समजूंक आनी करूंक जाय आसलें तें करिनासतना रावता जाल्यार तें पातापून ओळखून घेवन आमी करूंक आनी हेरांकूय शिकोवंक. ही शिकवण जेजूची आयज आमच्या मनांत आमी न्याडुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. ओशा बाबा भणी नमोशान तुमचें बलिदान सोपविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वोमताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर्व गाड्यांक सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटाव. तीर बोरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळस. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गूट आमी परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवडणारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीकपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. खेरीत भाशेन आमी लुमिना ब्रिटो हिच्या आत्म्याची काकूत कर म्हूण मागता. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर.
आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता साल्विटा फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समारंभात ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार बरी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां काळजेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान वातरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. मोगळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवणखाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदिला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोडकार गाण्याचो अंक E7. Korat wakani, korat din wasni, Jesu chamoga hachi. Korat wakani, korat din wasni, Jesu chamoga hachi. Korat wakani, korat din wasni, Jesu ce podveci, korat wakani, korat din wasni, Jesu ce podveci.